हालींच इंडिया टुडेन गोंय राज्याक बरे प्रशासनाचो मान दिला. काँग्रेस पक्षाक मात त्या अवॉर्डा बद्दल दुबाव आसा. इंडिया टुडेन बऱ्या प्रशासनाचो अवॉर्ड दितना प्रामाणीकपणान सर्वे करून दिला जाल्यार गोंय मंत्री मंडळांतले सगळो मंत्री इस्पितळांत वचून न्हिदल्यार कितलो नंबर आनी कितें पुरस्कार मेळटलो असो प्रश्न काँग्रेस करता. The government, tourism department especially, for being one of the best states for tourism. But आयज पळयल्यार टुरिजमाचे सिनारियो पळयल्यार फाटीं 12 चार्टर येताले फ्रॉम रशिया, 12 per week. Today it is 4 per week. चारूच 12 आसले 4 जाल्या. इंग्लंडाक सान UK सान 8 येताले ते 8च उरल्या. There is no improvement. No improvement in the tourism business. कालंगूट कांदोली वयचे जाल्यार गाडयो भरल्या रस्त्याचेर. यू आस्क एनी शेक ऑपरेटर, एनी रेस्टॉरंटर कितें बिजनस हांगा म्हणटा, देर इज नो बिजनस. कसले लोक येता हे बासीनी आनी ट्रॅक्स पळय घेवन आहा तितले. आतां कार पार्क बांदल्या व्हडले व्हडले, तिका सगळे ट्रॅक्सांनी आनी हितून लोक येता आनी शेतांनी वचून रांदता. दॅट इज अ टुरिजम दॅट वी हॅव गॉट. मीन खणी बंद आशिल्ल्यान गोंयच्या लोकांचो रोजगार ना, तशेंच राज्याचो महसूल कमी जाला. गोंयांत उरला तो फक्त पर्यटन वेवसाय, मात तो वाडचो सोडून कमी जाता. अशेंच चल्ल्यार गोंयकारांनी कितें करचें असो प्रश्न काँग्रेस करता. तिका सगळे ट्रॅक्सांनी आनी हितून लोक येता आनी शेतांनी वचून रांदता. दॅट इज अ टुरिजम दॅट वी हॅव गॉट. नाव हाऊ डू यू जज युअर सेल्फ एज द बेस्ट टुरिजम स्टेट? गार्बेज इज पायलिंग अप. गार्बेज भरले आमच्या बिचांचेर. तुमचो आनी आमी म्हणना ते तुमचो MLA सांगता, डेप्युटी स्पीकर आहा तोच सांगता आपूण केस घालतलो म्हणून. द टुरिजम मिनिस्टर वॉन्ट्स टू फ्लोट अ टेंडर फॉर गार्बेज कलेक्शन. तो म्हणटा टेंडर घालिना काय आपूण केस करतलो आपणाक दी करपाक दॅट गार्बेज कॉर्पोरेशन. हीज एक्सपर्टीज यू कॅन जस्ट सी इफ यू कम टू कांदोलीम. ताणें एक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घाल्ला इन सालिगांव. इट इज स्टिंकिंग for about 4 kilometers away. In a radius of about 4 kilometers it is stinking. आणि आमकां सांगलेलें कितें, हो स्टेट ऑफ द आर्ट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट थिंगा भायल्यान तेजे कुशीक भुरग्यांक पिकनीक करूंक मेळटलें म्हणून बेंचीस घालतलो. थिंगा आतां आमकां 4 किलोमिटर पयस वास येता. एंड ही वॉन्ट्स टू डू दीस. गोंयांत अंतरराष्ट्रीय पर्यटक येवपाचे कमी जाल्यात. येतात ते देशी पर्यटक आनी तांचो कांयच गोंयकारांक फायदो जायना. वयल्यान त्रासच जाता. वचत थंय कचरो उडयतात. तांचेर पर्यटन खातें आनी सरकाराचें नियंत्रण ना अशें काँग्रेसीचो आग्नेल फेर्नांडीस म्हणटा. Goa is also supposed to be one of the best in governance. Now, you all tell me, the deputy speaker wants to file a case against the tourism minister. IT minister doesn't go to the secretariat because he says bureaucrats are not cooperating. IT minister वचत ना, आपणाची म्हणटा कामां कोणूच आयकना. 3 आमचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आहा तो म्हणटा PWD मिनिस्टरा कडेन कामां जायना, आपणाचीच जायना. CM जावपाचें सोडूच खबर. एलायन्स एकलो पार्टनर आहा पळय तो केसी घालता. ही हॅज फायल्ड केसीस इन द हाय कोर्ट टू स्टॉप 2 members who have defected from the Congress, who are supposed to contest on BJP ticket. तेंचेर केस घालता एलायन्स पार्टनर. दुसरो एलायन्स पार्टनर आहा तो म्हणटा तेणें कित्याक केस घाले आपणाकूच खबर ना. BJP is saying that Amit Shah has told CM not to resign. काल सुदीन दावलेकर सांगता आपण्यान आनी विजयान सांगला म्हणटा तूं CMाक देवपाचो न्हू, काडपाचो न्हू म्हणून. वेर इज द गव्हर्नन्स? 3 जाण आमचे मिनिस्टर सीक आहा. दे कॅनॉट इवन डू एनीथिंग. एंड इट इज हार्टनिंग टू नोट इन ऑल दीस Goa is supposed to be one of the best governed state in India. So we have set a benchmark. म्हाका सर आमी तो नंबर 1 जातले जाल्यार आमचे 75% of the cabinet should be in the hospital and the rest of the MLAs and ministers in the ruling party should be fighting with each other. That seems to be the criteria for getting the best governance award for us. There is no governance here and they are boasting. Today one minister said that this shows the effectiveness of the leadership of the chief minister who is terminally ill. This is the governance that is happening in Goa.